tourist taxi. We are dependent on the tourist. And if you see, and if you take any cosmopolitan or metropolitan city like Bangalore, you have the population of 20 million. Anybody there would rather prefer to use an Ola and Uber. But you can't apply that system here in Goa. How can you apply something which happens in Bangalore or Delhi where the population is tremendous? Business is there. Ingoing business, where is the business here for us? Actually, पडवा गेलो तो पुना बेस. तो पुना बेस असल्या जाल्यार तो आउटसाइड जाला. पण तेका कशें लायसन दितात? अशेंच करून दुसरे हा ते तेंच्यांनी गोवा जीडीसीने हे हाडिल्ले कितें ऑप मागीर डक बस हे आनी सी प्लेन सगळे स्क्रॅप जाले. ते इतले लॉस टोटल गव्हर्नमेंटाक लॉस. आता हे परते हाडला आणि ती दाखयता की आमी ते चलयतले म्हणून. आणि ते पयलीं सांगिल्लें आमकां कितें ड्रॉप म्हणजे हवामानाचो पॉयंट टू पॉयंट आसतालो ड्रॉप आनी पिकअप. आतां ते कॉन्फरन्स घेता इलेक्शनां दिता इलेक्शन म्हणजे इलेक्शन ड्युटीज. मग ते आतां सगळे म्हणजे सगळे हितून कंपनीज हितून सगळे हितून येवपा लागले. अशें जालें म्हणजे कांयच बिझनस गोंयकारां उरपाना. आतां एक टॅक्सी बिझनस तो गोंयकारां उरले आहा तेच तो काबार करपाक सोदता. आनी ते येताना भाडे घेऊन येताना फुल रेट भाडे घेऊन येतात. वयताना आमचे जर 1300 कितें 1200 तर ते वयताना 1000-1100 घेऊन जाते 200 रुपीज. सो वॉटेवर ते फुल रेट येताना वयताना एक 200-300 लेस तेंका गावता. तितूंतले 200-300 रुपीज कमिशन तेंका दिता तेका कंपनीक. तेंका नुकसान कांयच ना. तेंका वयल्यान डबल रेट गावता. ते बरें मागीर ओपन जावन घेतले. तुमचो डिमांड कितें आसा? दुसरें कितें आसा आतां तुमी म्हणटालो ते आतां एअरपोर्टार गाडयेक पार्किंग आमच्या 350 गाडयांक पार्किंग ना थंय. रस्त्यार लायल्यार तुमी पयलें आसतलें. जर एपाक गाडी चलता जाल्यार ती एपाक गाडी येवपाची आनी वचपाची न्हू पार्क करपाची न्हू. हांवें तुमकां दाखयला पळय फोटोग्राफ. इतल्यो गाडयो थंय पार्क फूल वायट करून उडयला थंय. हय तेंका हरशीं थंय तेंका स्टँडींग ना. ते कितें करता तेंका मोबायल सिस्टम आहा फाटीं सांगलें ते आतां एअरपोर्टार आमकां ऑन करता आनी थंयच न्हिदता. मागीर थंयच्यान तेंका कितें आसा क्लोजर्स कोण आसा ते स्विगी आनी कितें चलता पळय ते झोमॅटो से नवता राखडे वचून गाडी लायिल्ली आसता तेंच्यो. रानावडी क्लोजर्स आसता तेका काय व्हरता. रानावडी वचून सगळे बायलां जाय लोकल कोणूच ना. तूं वायस काही घालिना चिड्डी घालून कोण तरी काउंटराचेर आसा पळय. तुवें पळयलां आतां तूं काय पॅन्ट घालून येयला. तशेंच आमी सगळे विथ युनिफॉर्म आसता. एक टायम व्हाईट खाकी शर्ट आसता खाकी पॅन्ट आसता. भाडे घेवन येता तेन्ना खाकी शर्ट घालता. Of the Central Motor Vehicles Act, and because Goa is a tourist destination, that's why there are more tourist vehicles registered over here in Goa rather than the black and yellow or the all Goa taxi. Now the problem is that the Director of Transport has compromised our interest by misguiding the court, where the TTAG had filed a petition against us saying that they are the stakeholders. Now, we are the main stakeholders because this is a transport industry and we work in the transport industry, and all India taxi permits doesn't have to come fitted with a fare meter. Now, this is his own invention, possibly to make some scams and involve us in that complications. He is making a lot of complications in our business by compromising our stance. And please try to understand, the Director of Transport is also the Managing Director of GTDC. So this one man, he knows what he can do by enjoying the position of as a Managing Director of Tourism also, of a GTDC. So we have been affected quite a lot that fare meter has to be installed in our vehicles. Nowhere even the central government says that all India taxi permits have to be fitted with a fare meter. Actually, sir, according to the मागचे थोड्या पर्यंत जात नाही. टॅक्सी बेज म्हणजे एक सिस्टम कितें टॅक्सी बेज दोन बेज काडच्या टायमार ड्रायव्हराक तेका सगळे तेजे कितें ऑफेन्सीस कितें रजिस्टर्ड आहा तेजो कॅरेक्टर तेजे सगळे कॅरेक्टर सर्टिफिकेट सगळे लावचे पडटा तेका कितें वेन यू आर टेकिंग द प्राइस. सो हेजेर बेज काडा म्हणजे ते कोणूय गाडी चलयतलो क्रिमिनल आसूंक शकता मर्डर कितेंय आसूं ते येतल्याक नाका जाल्यार कितें जालें मागीर टॅक्सीवाले एकलो करता टॅक्सीवालो आनी मागीर सगळे आख्खे थावजंड्स ऑफ टॅक्सीवाले आहा पळय ते सगळ्यांक क्लेम हे जाता. आरावण बाजून येयन पयशे वयता थंयसर गाडयो
06 हांव म्हणटा कितें नंबराक हांव फायना सगळे ते हाडून गाडी येता सगळे गाड्यो रोड सायडीक ते पार्क करून गाडयेक दिल्लेले आसता रे मोबायल घेवन सो हे सारकें न्हू आतां रोड सायडीक वयल्यान ट्रॅफिक कंजेशन जाता लोकांक त्रास जाता ते सगळे गव्हर्मेंटान पळोवंक जाय न्हू कितें करता जाल्यार सिस्टमॅटीक जावंक जाय Islam. They have figured out the issue.